Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिठी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवे आसा आनी आमकां भासायला तेंची वीत पोरगोटूंक देवाचे खुशे पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जालोलो पावलो तिमोथाक आपल्या अपुर्बायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोनासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोळ अंतोस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. तुवें दुखां गळयल्याय ताची म्हाका याद आसा आनी तुका नव्यान भेट दिवन दादोशी जावंक हांव आशेतां. धोंग नासलोलो तुजो भावार्थ हांव विसरूंक ना. लोयस, तुजे आजे सोवे आनी युनीस तुजे आवय सोवे पयलीं वसतालो तोच भावार्थ तुजेय सोवे वसता म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां भेजुडयाचो आत्मो दिवंक ना. बोगोर घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दमोवण्याचो. म्हणटोच आमच्या सोमयाचो गोवायकोसो उबो रावंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लजचें न्हय, पूण देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कश्ट सोंसून घे. देवाचें उतर हें. भाग्यवंत पावलून तिताक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. पावलो, देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत ही चीट बरयता. देवान विंचून काडलोल्यांचो भावार्थ आनी खरे भोक्तीक पावयतल्या स्वताची वळख वाडोवंक आनी तांकां सासणांच्या जिविताचो भरमासो दिवंक म्हाका नेमला. फोट मारिना त्या देवान सोबार शेकड्या आदीं हें जिवीत भासायलोलें, पूण ताचो पुरतो वेळ पावतोच देवान आमच्या तारोकान घाल्ल्या कायद्या प्रमाणें म्हाका करूंक लायलोले परगोटणे उद्देशी ताणें आपली येवजण उक्ती केली. आमच्या एकाच भावार्थान म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिताक देवा बापाची आनी आमच्या सोडवणाऱ्या क्रिस्ता जेजूची कृपा आनी शांती हांव मागतां. तुका क्रेतांत पाटीन दवरून हांवें येवचें कारण हें. थंय वगळें उणें कितें आसा तें तुवें थाऱ्यार घालचें आनी हांवें तुका करूंक लायलां तें मनांत धरून दर एका शारांत तुवें वडील नेमचे. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सदगितां गायात. जबाब सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोनां घोडात. वयर काडात
नांव देवाचें, पोरगोटात तारोण ताचें. जोबाब, सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळोयात ताची कौतीक विस्मितां. जोबाब, सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मितां. पोरजां पोरजानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ वळखून घेयात. जोबाब, सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जोबाब, सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मितां. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका पोरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धोनया लागीं आपले लुणे मोळ्ळेंक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण सोत्राय दवरात. भोगशें ओ भुती ओ वाणो व्हरू नाकांत आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकांत. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, नांतर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा-घोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. मार्को 10:2. नियाळाक आधार. ओरिसा गांवांत एक ओस्तोरी आपल्या वाड्यांत देवस्पण आनी ओत्मिकताय बिगोडला ती पळोवन खूब खोंती भरीत जाता. तेन्ना तिका जेजूच्या उतरांचो उगडास येता. पीक खूब पूण वावराडी थोडे. हेंच मनान धरून दिसपट्टी बापाक आपले दिंबेर रावून एक कुटुंबाचें नांव घेवन मागणें करता. शेकी आपल्या वाड्यांत बदलोवपूच न्हय पूण तेग पाद्री जावंक आनी दोग माद्री जावंक वेतात तें पळोवन खुशाल जाता आनी देवाक आर्गां दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत
जेजू आपल्या मिसावांक वावरेड्यांची गरज दाखयता. दुडवांक लागून काम करतले जायते आसात, पूण खरे मिशनार वावराडी थोडे. जिवीत खर्चितले, देवाची येवजण मांडून घेतले, ताची खुशी पाळतले, आपलेच आवंडे सोडून देवाच्या मिसावांक फुडें सरतले मिशनार वावराडी जाय. आयज जायत्यो सेमिनारीज तशेंच कॉन्वेंतांत आपोवणी येवंक कोसरवतात, कित्याक असलें मन आयज कुटुंबांनी पयस वचत आसा आनी भुरग्यांच्या मनान संवसारांत जोडून व्हड मनीस जावपाचें आयलां. देवाच्या कार्यांत जावं पाद्री, माद्री ओ बरो भावार्थी क्रिस्तांव जावन देवाचो वावर करून वेता थंय मिशनार जावन जिवंक जाता. मोगाळ्या बापा, बरो वावराडी जावन बरी एक मनीस जावन जिवंक दिसपट्टी मागण्या वरवीं तुजी खुशी तें करूंक आमी सदांच वावरूंक आमकां बरें मन आनी काळीज फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.